येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळायचे हेडलाईन्स। आगरवाडो चोपड्या लँड कन्वर्जनाक घर विरोध, विविध संघटनांची जंगी सभा, गोंयभरच्या एनजीओंचो तेको, मांद्रेचो आदलो सरपंच संघर्षाचे तयारेत, पळयात पेडणेकारांचे तांडव। म्हापशा मार्केट वाठारात चल्ला केबल जोडणीचे काम, पूण लायटीचे मीटर बसोवपाक घेतात पैसे, पसरकार जाल्यात फुरियोज। कासरपालच्या हरिजन वाड्यार अजून ना रस्तो, श्रीपाद नायकान सुरू केल्ल्या पुलाचोय ना पत्तो, गांधी जयंतीक केल्ले लाक्षणिक उपोषण, 19 डिसेंबराची डेडलायन, ना जाल्यार कासरपाली उबे रावतले आंदोलन, सरकाराक शिटकावणी। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आगरवाडो चोपड्या लँड कन्वर्जनाक लागून हिल कटिंग चल्ला। लोकांक काळखात दवरून चलयल्ल्या अतिक्रमणा विरोधात गांवांतले आगरवाडो चोपड्या नागरीक समितीन दंड थोपटल्यात। समितीक साथ मेळ्ळा ती पेडणे तालुका नागरीक समिती आनी शिवोले विलेजसाची। मांद्रेच्या आदल्या सरपंचानय आंदोलनाक पूर्ण तेको दिला। पळयात पेडणेकारांचे तांडव। There is already provision. The suburban area आमची घरां ना, पण ऑलरेडी प्रोविजन केले हा कितें डिसेबल्ड एरिया आमी बसल्यात आनी प्रोविजन केला आनी हांगा एडिशनल करा हांगा येतली न्ही, वयर तर आमचो जागो ना, वयर ऑलरेडी दिली वाल्यांचो जागो। सो इतलो कन्वर्जन करपाक इन द नेम ऑफ करेक्शन। अरे म्हाका सांग 2008 2,84,000 कन्वर्ट जाली हा आनी 4 लाख इज द करेक्शन। खंयचो रूल? करेक्शन मे बी 1,000। अरे तुम्ही घेतल्यार ओके 1,000 करात, 12 थंय करा, ओके वी हॅव नो प्रॉब्लम। हे कितें 4 लाख हे कन्वर्शन हे कितें? and they just doing like that. And nobody तांकां जाय तें चल्ला. This has to be stopped. And once again I thank you all for supporting us because this type of things needs your support. Please, thank you. पत्रकार भावांनो, प्लीज नोट करा त्या आयडीत, मातशें एक मूव करा कॅमेराज। आयज ही जागो एनडी सायड आसा, हो ऑर्चिडी जागो न्हू, हो जागो ऑर्चिडी न्हू, हो एनडी सायड। आणि ह्या जाग्याचेर आज टेक्निकल क्लिअरन्स म्हणून 17(a), 72 आणि 39(a) ह्या माध्यमांतून कन्वर्जन जाता। आणि कितें टेक्निकल एरर म्हणटा, ही कितें फकाणां चलयल्यात? मुख्यमंत्री खंय आहा? राजेश नायकाक सांगूंक सोदता, कित्याक हे सगळे काण करपी 49 लॅक्स कन्वर्ट करपी हो राजेश नायक आसा। गरज पडली जाल्यार आमी भगत सिंग जावन एका कॉलराक धरून ऑफिसाच्या भायर हाडपाची कापासता आमची गोंयकारांची आसा। केस घालताले घाला, फरक पडना। 19 जाली हा 20वी जावची आनी 99 पर्यंत हांव घेवपाक शकता केसीस। आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की ह्या फावटी केसीस घातल्यो, ह्या गांवांत एक पावल मारलें न्ही जाल्यार 1000 पावल बाकीचे लोक मारतले। तुम्ही म्हाका एकूच आश्वासन दिया, जेन्ना साकवालकार उलो मारतले तुम्ही येतले काय ना? काणकोणकार उलो मारतले केन्ना येतले काय ना? सावड्डेच्यान उलो मारतले येतले काय ना? पेडणेच्यान उलो मारतले तेन्ना आमी गोंयभर लोक तुमचे कडेन हांगासर येवपाक आमी रेडी आसतले। पेडणे झोनिंग प्लॅनाचो डाव आखलेलो। जागृत पेडणेकारांनी एकठांय येत सरकाराचो हो डाव उधळावन लायल्लो। टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेक माघार घेवची पडलेली। आता पेडण्यातल्याच विविध वाठारांनी लँड कन्वर्जन चल्ला। प्रकल्पांच्या नावान आगरवाडो चोपडेचे लँड कन्वर्जन सध्या गरम विषय जाला। लोक आंदोलन व्यापक जावपाक लागला। पळयात आगरवाडोचो उज्जो। इल्लोसो गांव आमचो चोपडे आगरवाडा, आणि त्याचेर हे कोणाची वक्र दृष्टी लागल्या। तुमकां सगळ्यांक लक्षात येयला आसतले, जेन्ना झोनिंग प्लाना विरुद्ध ज्या व्यक्तींनी आवाज उठयल्लो, कोण कोण फुडें आसले आणि कोण कोण फुडें येयल्ले, आणि आयज कोण आयज आसा आमच्या बरोबर, हे सगळे जनतेक खबर आसा। हे मनीस खंय गेले? मोर्चे आसतलो, ह्या गांवांनी सगळ्या लोकांनी एकत्र येवपाची गरज आसा। आयज मांद्रे गांवच न्हू, तुमकां खबर आहा मांद्रे गांवांत सुरवात केली, मागीर मोर्चे पावले, आयज चोपडे आगरवाड्या पावल्यात, फुडें आनी खंय पावत तुमकां खबर आहा, नेम नासतलो हांचो, पण हेंकां आमी सोडचे न्हू। आयज हेंच्यांनी कितें केलां पळय तें तुमकां खबर आसा। आयज इतलो भायले आमच्या पेडण्याच्या भायल्यान जितलो हांगा नागरीक येयला, तेंच्यांनी आयजो आमकां सपोर्ट दिला हांगासर ह्या पेडणे तालुक्याक। हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा, आनी अशेंच आमची चोपड्या आगरवाड्याची समिती हेंच्यांनी फुडें सरचे, हांव तेंच्या बरोबर आसा। धन्यवाद।
पेडणे तालुका नागरिक समितीन हाचे आदी 2570 सयो घेवन विरोधाची तांक दाखोवन दिल्ली. ती समिती आता आगरवाडकारांचे मजतीक धांवन येयल्या. समितीन सरकाराचे मनसुबे उक्ताडार हाडल्यात. राजकारणाचेर बडयो ओडल्यात. ऐकात समितीच्या ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकाराक. एवरी टाइम विवेक आणि संजीव तांकां पुलीस स्टेशनार बसून दवरताले आणि कशीच परमिशन दिनासले. अशा कंडिशनांसून आज तेंच्यांनी तसोच तो विषय लावन धरून आज जे परत हे चालू दवरले खरेंच तेंची तोखणाय करपाची. आणि त्याच प्रमाणे गोंयच्या सगळ्या भागातसून आयज जे आमी येयल्यात हांगा आमचे सगळे भाव येयल्यात तेंचे सुद्धा एक आभार मानता. पेडणे तालुका नागरिक समिती सदैव हे काम तुमच्या वाटेन करतली. फाटल्या झोनिंग प्लाना वक्तार आतां सरपंचांनी सांगले झोनिंग प्लाना वक्तार खूप जण दिसताले आयज गायब जाल्यात. पूण तरी खरे कितें चालले तर आमच्या समितीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक फोन येताले की तुम्ही ते सायनी लागीं करू नका, आम्ही ते अशेंच घालयता. यांच्यांनी 16 तारीख लास्ट डेट आसली तो पर्यंत यांच्यांनी कितेंच करूंक ना. या सरकारचेर विश्वास दवरून आमचो आमदारूय सांगतालो आमकां गरज ना रे तेची, आपूण ते करून घेतला. पूण खरें तशें जावंक ना. आमकां 16 तारखेक जेन्ना आमी 2570 सायनी दिल्यो भितर आणि त्याच्या उपरांत आमी तेन्ना सांगले रिक्वेस्ट ना आतां तुमकां चॅलेंज करता तूं कशें ते 16 बी करून दाखय म्हणून. हे म्हणचे पडले आमकां. आणि हेच गजाल परत परत पेडण्याच्या फाटल्यान कित्याक लागल्या तर मोव जाता थंय खणटात. हेंच्यांनी सरकार जे हाडला ते फक्त पेडण्याक आमच्या मोपा पासून ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी एव्हरीवेअर आमची हे वाट लायत आसात आणि कंटिन्यू करत आहात. कित्याक तर पेडणेकर आमी मोव पडटात. हेचे बऱ्यातले बरे उदाहरण म्हणजे तुळसकरवाडी. जेन्ना तो हायवे अप्रोच रोड जातालो एअरपोर्टाक तेन्ना तुळसकरवाडीचे कितें जालें. जितेन बाब आसा ताका अरेस्टूय केल्लो जितेन गांवकर. हांकां अरेस्ट केल्ले कितलेशे हांगा कार्यकर्त्या. तरी आसून तुळसकरवाडीन दोनूय इलेक्शनांनी परत त्याच पक्षाक जास्ती मतां कित्याक पडटात आमकां चिंतपाक जाय. आमी पेडणेकरांनी फाटल्या फावटी आमी सेव टायगर सेव म्हादई खातीर रॅली काडली. पेडण्यान बरो सपोर्ट मेळ्ळो. पेडण्यान काम केलें. झोनिंग प्लाना वक्तारूय केलें. पूण नेमकें कितें जाता आमी खंय कच खाता जेन्ना राजकारण येता तेन्ना आमी खंय तरी कमी पडटा आणि आमी कमी पडले. आणि हेच कमी पडपाचे तांकां खबर आसा कितेंय जालें तरी मतां तांकां पडटली. तुळसकरवाडीक विधानसभेक आणि लोकसभेक दोनूय फावटी थंयसर सगळ्यांत चड मतां पडल्यात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. म्हापसा मार्केट वाठारात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम पुराय जाला. आता केबलिंग जोडणीचे काम सुरू आसा. पूण लायटीचे मीटर बसोवपाक येवपी पयशे घेतात खंय. निशुल्क सेवा आमी पयशे दिवचे नात. तिडकिल्ल्या दुकानधन्यांनी सांगले. राज्यात सध्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आसा. रस्ते खणून सोडल्यात. म्हापशा काम चल्लां. मार्केटात दुकानाक अंडरग्राउंड केबलिंगाची जोडणी सुरू आसा. पूण एक मनीस आपल्या काय वांगड्याक घेवन लायटीचे मीटर बसोवपाक येता आनी पयशे मागता. जितेश कामतीन हाजेर उजवाड घाला. ऐकात. लायची गजाल मॉर्निंग सो हांवें ताका दाखयलें म्हाजो मिटर मातसो वयर आसा. सो एज पर द गव्हर्मेंट गायडलायन्स तो दिसता 5 फूट आसूंक जाय. सो हांवें तो सकयल बॉक्स बसून दवरले म्हाज्या कडेन. आनी तो आयज सकाळ फुडें येयल्लो. म्हाका म्हणपालो वरसून सकयल हाडपाक म्हणपालो 600 रुपया फारीक करचे पडटले. हांवें म्हटलें कसले म्हणजे 600 रुपया गव्हर्मेंट काम न्ही तें. हांव म्हटलें दिना पयशे. म्हणपालो ओके म्हणपालो आपूण फिट करना म्हणपालो. तो गेलो. ओके सो अजून फिट करूंक अजून फिट करूंक कोण तो क्लिफ म्हणून कोण एकटो येयल्लो. इंजिनियर सुपरवायझर इंजिनियर हय हय सुपरवायझर कोण तरी येयल्लो. तो कोण तरी बरोबर घेवन येयल्लो घाटी कोण तरी. सो तेणें सांगलें म्हाका आमी सगळ्यांक पयशे जातले सो तुका दिवचे पडटले. सो हांवें ताका म्हटलें सॉरी म्हटलें हांव पयशे दिवंक शकना. कित्याक हांवें ताका दिले 600 रुपया. फाल्यां तो आनी कोणाक मागतलो ते मागीर मागत जाता ते. सो ताका हांवें सांगलें सॉरी म्हटलें हांव दिना पयशे. सो म्हणपालो ओके म्हणपालो आपूण म्हणपालो कनेक्शन करिना. तो गेलो. मीटर लगाने के लिए आया था वो 500 लेके गया था. हाँ. बोला पैसा नहीं दोगे मीटर नहीं लगाएगा. अब कब की बात है वो? अभी 1 हफ्ता हुआ. हाँ. तुमने कितना पैसा दिया उसको? 500 दिया उसको. हाँ. पात्रम दिया दुकान का पात्रम दिया. हाँ हाँ हाँ. पैसा लेके बाद में सेटअप किया. हाँ. सेटअप किया पैसा लिया. हाँ. रसीद दी. नहीं दिया. आमी हांगा आज बाजारान आयिल्ले आसा आनी हांगा अशें जालां म्हापशा बाजारान की आतां सगळ्यांक खबर आसा अख्ख्या गोंयभर अंडरग्राउंड केबलिंगचें काम केल्लें आसा इलेक्ट्रिसिटीच्या. आनी तशें म्हापशानूय अंडरग्राउंड केबलिंगचें काम केल्लें आसा. आनी आतां ते कनेक्शनां दिवपाक तांणी स्टार्ट केल्या. तर हांगा आमकां कळ्ळां की म्हापशा हांगा जी ही फूल लायन आसा आनी फाटली लायन आनी बाकी आमी नकळो म्हणजे आमी वचूंक ना
म्हणून तांच्या खंय ते मार्केटिंग फेडरेशनाच्या ग्रुपार सुद्दां मेसेज आयिल्ली थोडे दीस पयलीं की हांगा पयशे मागप चल्ला म्हणून. जो कोण कनेक्शनां करूंक येता तो प्रत्येका कडल्यान पयशे घेता कनेक्शन करपाचे. आनी अशें ना की बाबा एक जर गव्हर्मेंटाचें कितें आसा आनी ते कितें 200 रुपया चार्जीस 100 रुपया चार्जीस आसा आनी घेता जाल्यार वेगळी गजाल. प्रत्येका कडल्यान वेगळे पयशे घेता म्हणजे हे एक्सटॉर्शन एका टायप. हांगा एका शॉपान 600 रुपया घेतल्या, दुसऱ्या शॉपान 500 घेतल्या, ते फुडें हांवें विचारलें तो 1,500 रुपया घेतल्या ताजे कडल्यान. म्हणजे कितें मनाक येता ते पयशे मागप चल्ला आनी अशा तरेन पयशांची लुबाड चल्ल्या, लूट चल्ल्या. आनी हांवें म्हाका जेन्ना फोन केलो तेन्ना हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियराक फोन करून विचारलें बाबा रे तुमी कसले पयशे घेता काय म्हणून. तो म्हणटा कसले पयशे काय खंय. ताका हांवें सांगलें की हांगा अंडरग्रावंड केबली जोडपाक पयशे मागता. ताणें सांगलां अशे कसल्याच पद्दतीचे पयशे दिवं नाका म्हणून सांग, कारण आमी अशें कोणाकूच दिवंक ना. कारण हे जे अंडरग्रावंड केबलीचे जे केबल जोडप काम चालू आसा ते पूर्णपणे फ्री आसा. ते गव्हर्मेंट फ्री जोडण्यो दिता. आनी तरी आसतना अशा प्रकारचे जर कोण काम करताले येवन सांगलां आपल्याक सांग. आनी ताणें म्हाका सांगलां की तांकांय वचून सांग मार्केटान की जर तुमचे पयशे घातले जाल्यार एका लिस्ट काडा तेजी आनी नांवां आनी कितले पयशे घातले ते आपल्याक हाडून दी. आपूण कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार आसा ताका धरता आनी सगळ्यांचे पयशे दिवंक लायता म्हणून हांव तें सांगूंक हांगा आयिल्लो. आनी हांव तुमच्या पत्रकाराच्या मार्फतूय म्हापशेच्या लोकांक सांगूंक सोदता की ही जी जोडणी आसा ती पूर्णपणे फ्री आसा, विदाउट एनीथींग पेईंग, निशुल्क सेवा आसा. आनी ती गव्हर्मेंटान तांकां ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक कितले पयशे दिवपाचे ते दिल्ले आसा. आनी हे जे पयशे जर तुमी मागत जाल्यार अजिबात दिवपाची गरज ना. आनी हांव हीच्या म्हणजे हीक सांगतलो कारण आतां ते म्हणटा की थोड्यांची खंय ताणें पयशे दिवंक ना म्हणून कनेक्शनां करूंक ना. हेय हांव हीच्या नजरेक हाडपाचो आसा की कनेक्शनां करूंक ना ताका ताबडतोब कनेक्शनां करून दिया. नाजाल्यार हो विशय हांव मागीर शेवटी पावर मिनिस्टर हाजे कडेन पावर मिनिस्टरा कडेन म्हाका घेवन वचचो पडटा. हो कोण तरी क्लिफ गोन्साल्वीस म्हणून आसा कळ्ळें. तो कोणाक मनशाक घेवन येता आनी तो मागीर मनीस खंय पयशे ठरयता की आपल्याक 400 रुपया 500 रुपया. आतां तो ऑन वॉर्ड बेसीस ते हांव नकळो कित्याक एका शॉपाक 500 त्या शॉपा कडल्यान 150 घेतल्या, आनी कोणा कडल्यान 600 घेतल्या आनी कोणाक 1,500 सांगल्या. अशा पद्दतीन कोणें सांगलें आमी दिना म्हणून तांची ताणें कनेक्शनां बसोवंक ना. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोशणा तशी पोरणी झाल्या. मुळात रस्तेच नाशिल्ले गांव गोंयांत आसात हें एक दुखदिणें आनी शॉकात सत. दिवचल मतदारसंघातल्या कासारपालच्या हरिजन वाड्यार अजून रस्तोच ना. थळाव्यांनी गांधी जयंती दिसा लाक्षणीक आंदोलन करून सरकाराक तशेंच पंचायतीचें लक्ष ओडपाचो यत्न केलो. 19 डिसेंबरा आदीं रस्तो पूल जाग्यार घालात, नाजाल्यार आंदोलनाक तोंड दिवपाची तयारी करात. थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. अर्थ काय झालो? पंचांची मतां मेळ्ळी ती त्या म्हार लोकांची मतां ना काय, किंवा म्हार लोकां खातीर ते पंच न्हू काय. ही पंचायत बसला ती त्या म्हार समाजाक उगळून इतरां खातीरच पंचायत बसला काय. तरी त्या तसल्या मोडक्या घरात आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन तो कशे तरी दीस काडटा आनी पंचायतीचो ताका कसलोच काय पाठिंबो ना. पंचायती कडल्यान ताका कांयच अजून पावल्लें ना. लाटंबारचे कासरपालच्या हरिजन वाड्यार सुमार 20 घरां आसात. पूण गोंय मुक्ती आनी भारतीय स्वतंत्र्याचे सुवाळे मनोवपी सरकार अजून 20 कुटुंबांक रस्तो दिवपाक पावले ना. हेर गरजेच्यो मुळाव्यो साधन सुविधाय खंय पावल्यो नात. गरज आसा देखून कासरपाल हरिजन वाड्यावयल्या थळाव्यांनी एका दिसाचे लाक्षणीक उपोशण करून उपसरपंचाक धारेर धरली. येवपाक वचपाक रोड ना. केन्ना केल्लो हो रस्तो पयलीं? रस्तो करूंकच ना जाल्यार रस्तो करूंकच ना. हां करूंकच ना रस्तो. खंय हे आतां? कासारपाल हरिजन वाड्यार. म्हणजे आता लोक रस्तो ना जाल्यार लोक येवच कशें करतात? बेश्ट केला तसोच येता वयता न्ही. गाडीची वेवस्था होता ना. तुम्ही येवन पळया न्ही. खरी परिस्थिती येवन पळोवंक जाय न्ही. बेश्टे तुमकां कळचें ना न्ही. तुम्ही पंचायत किंवा सरकारान मागणी केली काय तुमकां कितें उत्तर मेळटा? करता म्हणटा ते ना न्ही. पूण अजून पर्यंत करूं ना. ना
कितकी वर्सां जाली अशें म्हणजे कितकी घरां आसा थंय? असा विषय करा 20-30 घरां. गांधी जयंतीचे निमित्त आम्ही हांगा लाटंबर पंचायतीत हे आयज 1 दिसाचे लाक्षणिक धरणे आंदोलन केलें. म्हाजे बरोबर अखिल गोमंतक म्हारगण महासभेचे हे सगळे जाण कार्यकर्ते आसा. आम्ही हे सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन आयज महार समाजाच्या प्रश्नां खातीर हांगासर हे धरणे आंदोलन छेडलें. लाटंबर पंचायत ही दिवचली तालुक्यातली दलित बहुल लोकसंख्या असलेली पंचायत. ह्या पंचायतीत एकंदरीत 5 कडे दलितांची वस्ती असत आणि दलितांची संख्या ही लाक्षणिक संख्या आहा ह्या पंचायतीत. तरी बी पूण ह्या पंचायतीक विकर सेक्शन म्हणून विशेष फंड येऊन सुद्धा ही पंचायत तो फंड खंय वापरता आणि काय करता कळना. कारण सगळ्यात चडांत चड मोठो अन्याय दलित वर्गाचेर खंय जर जाता जाल्यार ह्या पंचायतीत जाल्ल्याचें आमकां दिसून येता. ह्या पंचायतीत आयजूय महारवाडे हे मूलभूत सुविधेपासून वंचित असल्याचे दिसून येता. उदाहरण म्हणून कासारपालीचोच हो वाडो. ज्या कासारपालीत आज आमी हे आंदोलन करता त्यात कासारपाली वाड्यार दलितांचे वस्तीक वचपाक आयजूय पक्को रस्तो ना. गोंय स्वतंत्र जावन आयज 64 वर्सां जायतली तरी मूलभूत सुविधेपासून तो वाडो वंचित आसा. थंय रस्तो ना. इतकेंच न्हू तर तेंच्या समोर आसलेल्या त्या व्हाळाचेर पूल बांदून घेतलेले. श्रीपाद भाऊ जेन्ना पयले फावट निवडून येयल्लो ह्या मतदारसंघांतल्यान तेन्ना तेंच्यांनी पूल बांदून घेतलेलो. आयज श्रीपाद भाऊ चक्क 6व्यांदा निवडून येयला ह्याच मतदारसंघांतल्यान तरी तो पूल अजून पूर्ण जायना. अक्षरशः फटिंगपणा केले गेले दलित वस्तीकडे. आमच्या समाजाकडे अक्षरशः ही फटिंगपणा चाललेली असत आणि त्याचा निषेध म्हणून किंवा ते पंचायतीच्या निदर्शनां काडून दिवच्या खातीर म्हणून तुमच्या लोकांच्या सगळ्यांच्या निदर्शनां काडून दिवचें म्हणून आयचे हे धरणे आंदोलन आसा आमचें. केवळ एक कासारपालीचो पुलच न्हू किंवा कासारपालीच्या रस्त्याचोच प्रश्न केवळ ना तर हांगासरल्या संपूर्ण दलित समाजाचेर जो अन्याय आसा तो असो की हांगासर एक खंयची स्कीम एका वाड्याचेर पावना. ज्या कडेन ह्या पंचायतीक ही एकदम विकर सेक्शन पंचायत म्हणून एका विकर सेक्शन डेव्हलपमेंटा खातीर चडांत चड फंड येता. मागीर तो फंड वयता खंय? त्या फंडांतल्यान पंचायत करता कितें? हांव म्हणटा मुख्यमंत्र्यान हेतून लक्ष घालचें. 60 वर्सां जायसर एखादो वाडो मूलभूत सुविधे पासून सरकारी मूलभूत सुविधे पासून वंचीत उरता ताका न्याय दिवचो. उस्पा सारख्या वाड्यारय तशेंच जालें. कांय ह्या पावसाळ्यात कांय जाणांच्या घराचेर झाडां पडलीं, घरां मोडकळीत मोडली. तेंची सुद्धा पंचायती तर्फे कांयच मदत मेळ्ळी ना. हे केन्ना जातलें? हेची दखल सरकार केन्ना घेतलो? आयच्या ह्या धरणे आंदोलनाची दखल घेवची आणि येता ते 19 तारीख पर्यंत 19 डिसेंबर पर्यंत सरकारान न्याय दिवचो यत्न करचो किंवा आमकां नेमके कितें तो तेजें उत्तर दिवचें सरकारान. आणि जर 19 डिसेंबर पर्यंत काय कारवाई जाली ना जाल्यार विद्यमान कासारपालीची उपसरपंच लाटंबर पंचायतीची उपसरपंच हर्षदा परवार हिने राजीनामा दिवचो आणि पद त्याग करचो. आमकां बेश्टे भुसगावण्यात थंय बसलेले नाका. ते पंचायतीत उपसरपंच पदाचेर बसला जर जाय जाल्यार ते उपसरपंचान काम करचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. राज्यात चोरयो वाडत आसात. कोट्यांनी पयशे खर्च करून CCTV कॅमेरे बसयतात पूण तांची देखरेख जायना ही एक म्हत्वाची गजाल. म्हापसा वाठारात CCTV कॅमेरे नात. ज्या सुवातांनी आसात ते CCTV कॅमेरे चलनात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यात चोरयांचे प्रमाण बरेच वाडला. ह्या खातीर प्रत्येक वाठारांत CCTV कॅमेराज आसप खूप गरजेचे आसा. सध्या आमी आसा म्हापसा वाठारांत. म्हापसा वाठारांत आमी पळोवपाक शकता कांय कडेन CCTV कॅमेराज नात आनी खंय आसा ते प्रॉपर चलना. ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हे जे CCTV कॅमेराज खंय चलना आनी खंय ना थंयच ते CCTV कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात म्हापशा वाठारांत कितल्योश्योच चोरयो जाता आनी ह्या खातीर प्रत्येक जो जागो आसा ह्या वाठारांतलो थंय CCTV कॅमेराज हे बसोवपाची गरज आसा. आता आनी एक सांगचें म्हटल्यार आतां काल ते बाजारांत चोरी जाली. नासनोडकाराच्या ज्वेलरीत चोरी जाली आनी तेचे म्हाका कितलेशेच
कोरोडाचे काय कितें भांगर चोरी एक केले म्हणटा ही एक दुर्दैव्य बाब ह्या गजाल हा की अशी हांगासर म्हापशान ही घटना बारीक हेवटेन देवटेन घडत आसतात कोणाच्या घरांनी कोणाच्या बारीक शॉपांनी म्हण हे आतां तेजो हो आतां शॉप फोडला पळय ज्वेलरी पावरफूल म्हणजे कॉर्नराक सारको आहा तो आनी हितून भानगड कितें जाता एक म्हणटा ते पयले आमचे थोडे प्रॉपर लायटी पेटना आनी बाजारान असो जाय लायटी की झगमगट दिसूंक जाय की वयर सुद्दां कोण बसलो सुद्दां न्ही जाल्यार दिसूंक जाय पण थंयसर हांगासर अशें कांय ना हांव मागता की आमच्या हाका मुन्सिपाल्टीक म्हण आमच्या आमदारा कडेन बी की हे बाजारान बी जळी बळी कितें आहा पळय थंयसर तुमी कॅमेरा लायचे आनी बरे हितूंतले कॅमेरा लायचे जेणे करून पयसलो सुद्दां तो क्लियर दिसूंक जाय हे फालतू कॅमेरा ना आनी उरलेले चिरी मिरी करूं नाका तुमी बरें लाया म्हणजे हो सगळो लोकांचोच पयसो हो तुमचो कोणाचो पयसो न्ही आमच्याच प्रतिनिधी लोकांचो पयसो टॅक्स पेयर बरें लायान आनी बरें करान लोकांक हितूंतल्यान हे आतां चोरी बिरी जाता कितें जाता हितूंतल्यान बरें हितून लोकांक ती सुटका करा आनी जो करून पेट्रोलियम बी करता आनी हांव बेसिकली सांगूंक सोदता हे आमचे भायले मायग्रेंट येयल्यान पळय तांकां हेंच्यांनी पुलिसांनी हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तेंचेर कडक कारवाई करची कित्याक आमी जळी मळी पळयता न्ही येतान वयतान पळय रावतान तरी खंयसर इतले लोक रावतान खंय रावतान तेंचो प्रश्न आनी आतां आमगेर रावता हांवें ते पुलिशेन व्हरोन दिवंक जाय पुलिशेन म्हाजेर इन्क्वायरी जावंक जाय हें जायना ती कितें आतां चोरी जाली ते दुसरे पेपरार येता बेट्यान हांगासर 4 लोकांक धरले म्हणून तशें जावंक उपकारना लोकांच्या तुमी दोळ्याक उदीक लावंक नाका जर सरकारान म्हण आमचे कोण कडक कार्यवाही करची आनी कायदो हो म्हणटा तो स्ट्रीक आसूंक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान आंबेली स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो. 85व्या सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान सुवात मेळयली. दोनूय पंगडांनी आक्रमक फुटबॉल सर्त खेळ्ळी. निमण्या खिणाक आतिफ शेखान मॅचीचो सगळ्यात म्हत्वाचो गोल केलो. 13 ऑक्टोबराक फायनलीत गार्डन एंजल SC कडेन नावेली स्पोर्टिंग क्लबाची मॅच आसतली. धर्मापूर फुटबॉल मैदानाचेर ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात काय रंगतदार खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. नैऋत्य मोन्सून उत्तर भारतांतल्यान फाटी सरता. आता तो जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी राजस्थान आनी मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांतल्यान फाटी सरला. गोंयांत सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात हवामानाची म्हत्वाची शिटकावणी दिवंक ना. देखून सुकें वातावरण अणभवपाक मेळटलें. पूण अजूनय हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. बेरेस्तारा उष्ण, दमट आनी कुपांनी भरिल्ले दीस पळोवपाक मेळटलो. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आसतले. आर्द्रताय चड आशिल्ल्यान 40च्या दशकात पावपाक शकता. देखून लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. राती मेरेन तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन थंड जातले. कांय सुवातांनी हलके धुके पडपाची शक्यताय आसा. थोडी थंडसाण जाणवू येता. नैऋत्य मॉन्सून फाटी सरता. गोंयांत दमट हवामानाची शक्यताय. सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात हवामानाची शिटकावणी ना. हलको पावस पडपाची शक्यताय. बेरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.